Hello everybody and once again welcome back on my chat show Candid with Candida. इश्टानो आमच्या जिवितान जायते पावटी आमकां जायते खूब कितें करून दिसता पूण जेन्ना आमची चिंतलेली चिंतना पुरी जायना तेन्ना आमी निराशी जाता आमच्या काळजाक दूख जाता तेन्नाच त्याच खिणा भितर देव आमकां एक नवें दार उगडटा. She always had a wish to join the police force but then she turned out to be a brilliant and powerful political singer. He was a full-time sportsman, a national athlete, but later on he turned to be a full-time theatrist. इश्टानो आयज म्हजे बरोबर आसा तियात्र माचयेवेले कोंकणी माचयेवेले एक फामाद जोडी. Please welcome the husband and wife duo, the queen of political song and her husband. He is an outstanding actor. एक couple जाणे म्हाका दिसता गोंयचें नांव ओदीक आनी ओदीक वयर दवरलां. अनिल ओलका येवकार तुका आमच्या आयच्या हे कार्यावळीन. नमस्कार. नमस्कार. आणि कशी आसात? गुड. बिझी? गुड. बिझी मातशी. बिझी? ओके. ऑलराइट. अनिल, शुड आय से म्हाका एक रॅन्डम क्वेश्चन दवरता तुमच्या नदरेक. अशें म्हणू की इट वॉज डेस्टिनी दॅट यू ब्रॉट यू ऑल इन दीस फील्ड? कितें आसलें तें? डेस्टिनी अशें न्ही. कितें जालें तुझा सांगलेल्या प्रमाणे पयलो हांव स्पोर्ट्समॅन आनी एक्टींग म्हटल्यार कितें तें खबर ना. केन्ना स्टेजीर पासून चडोंक ना असलो टील 10 केन्ना हांव स्टेजीर पासून चडोंक नासलो. पूण स्पोर्ट्सान जेन्ना फुटबॉल खेळोन मागीर एथलीट जालो स्पोर्ट्सान खूब केलें मागीर दुसऱ्या फिल्डान कितें तरी करचें अशें दिसलें आनी अशें करून स्पोर्ट्साचो अनुभव आलो. तियात्रा वाटेन नाटकां वाटेन पयलीं पावल नाटकाक मारलें. हय बेश्टी मजा कशी येयली. फर्स्ट एक्ट केलें तितून. चड भिलोलो दिसता म्हाका. भियोंक ना भियेलो पूण हांवें बरो रोल केलो फर्स्टूच. कसलो आसलो? जाणट्याचो. ओके. एकाच खिणा भितर हॅट्रिक मारली आसतली तें. आनी फूल 3 hours एक रोल स्टार्टींग करपाक म्हणल्यार कितले 1-2 म्हयने प्रिपरेशन आसलें. फर्स्ट टायम हांव नको हांव कितलो पासून एक्ट करतलो म्हजी कॅपेसिटी म्हाका खबर नासली पूण तरी आसतना इतलो बरो केलो लोकांनी म्हणलें खरेंच. बट इज इट समथींग ते टोटल गिव अप केला स्पोर्ट्स? आनी ना हय टोटल गिव अप केल्लें कित्याक हांवें पयलें जेन्ना स्पोर्ट्सान गोंयान व्हडलोसो फायदो ना म्हणजे फ्युचर जायना सो इतलो वाजेलो कित्याक ते सर्टिफिकेटी घेवन भोंवतालो पूण तेतून कांय जायनासलें. तांकां व्हॅल्यूच ना गो जालो गोंयान. इतल्यो सर्टिफिकेट बेस्ट स्पोर्ट्समॅन ऑफ द इयर ही सर्टिफिकेट आहा म्हजे कडेन तिका वालोर ना जालो. तेन्ना मन मोडलें आनी मागीर तियात्रा वाटेन म्हणजे एक्टिंगा आवड दुसऱ्या फिल्डान पळोवया म्हटलें कितें. ओल्गा जशें बरी हांव जाणा म्हाका दिसता तूं एक पुलीस फोर्सान जॉयन जावपाचें आसलें सो उगडास येता तुका जें तुवें चिंतलेलें तें चिंतूंक ना? रिग्रेट जाता तूं आपणें तें करूंक जाय आसलें? ना पयलें जातालें म्हाका नांव हें नोंद जातालें पण जेन्ना हांव पॉलिटिकल सिंगर जाली तेन्ना म्हाका दिसलें हांव तातूंतच आहा खंय. सो म्हज्या कांतारांतल्यान आय कॅन ब्रिंग माय इमोशन्स आनी म्हजे सगळे कितें फिलिंग्स आहा तितले कांतारांतल्यान भायर सोदता न्हू सो म्हाका तें हें जायना. ओके. आनी जोरी तर तूं पुलीस ऑफिसर कोणीय जालेलें जाल्यार तियात्रान म्हाका दिसता दिसचें नासलें. सारकें. ओके. ऑलरायट. अनिल म्हाका एक सांग तुवें सांगलां तूं तियात्राचो मोग तुका कसो जालो तुवें नाटकांतल्यान सुरवात केली बट वाय ऑलवेज नेगेटीव रोल कित्याक? एक्चुअली आय एम नॉट ऑलवेज नेगेटीव. आय लायक अदर रोल्स ऑल्सो पण लोक म्हणटा तूं नेगेटीव बरें करता हें लोकांन दिल्लें तें म्हजे हितून घेवंक ना हांवें. जेन्ना नेगेटीव रोल गेला तेन्ना लोकांक तो लायक जालो आनी हे रोल म्हजे लायक जातात पूण चडसो लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसता आनी येयलो की पाड घालता आनी मागीर जायती उतरां आयकोची खूब आयकोचें पड आतां तरी तितलें हांव नकळो ऑडियन्स चेंज आसता तें कितें हे म्हणल्यार दोळ्याचेरूच भिरांत दिसता एक टोनानूच ना एक फावट बाटली पण सोडून मारलेली आहा इतलें इतलें ओल्गा बाय एक एक्ट्रेस म्हणटा भितर सरलें एक्ट्रेस जावन सिंगर जावन पॉलिटिकल सिंगर जालें सो ही जर्नी तुजी कशी जाली आतां कशी आसा? हांवें तिनूय एक्सपिरियन्स केल्या
एज एक्ट्रेस येयली, एक्टींग करतना हांव डिसंट सिंगींग करताली. लोकांनी म्हाका तेंय बरें मानून घेतलें. सो म्हाका दिसलें खूब जाण म्हणूंक लागले मेल सिंगर आहात, एकूय फिमेल ना. सो हांवें म्हटलें हांव कित्याक जावंक शकना. सो आय गेव अ ट्राय आनी लोकांनी म्हाका इतलें बरें वेलकम दिलें. सो मागीर थिंगासान ते वचत रावले. पॉलिटिकल सॉंग. ओके, आतां एक सोरो प्रश्न विचारता. ऑल्गा बाय कोणूय पॉलिटिकल सिंगर आयलो जाल्यार एक शिक्को आसता की आतां मुद्दो कितें, कसलो मुद्दो घेवन तूं हांगासर आयला, जाल्यार ह्या वेळार तुज्या मतीन खंयचो रिसंट टॉपीक चलता, कितें आहा तुज्या मतीन? रिसंट टॉपीक चलता पळय म्हारगाय. आमकां प्रॉमीस केल्लें कितें आनी हेणी करून दाखयलें कितें. इतली म्हारगाय वाडल्या की गरीब बाबडो सारको इतलो पातिशें जाता. आमकां लोकांचे आयकोंक येता लोक बाबडो म्हणजे रिणां काडून 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 न्हू इतलो काबार जाला. म्हारगाय फॉर एग्जाम्पल गॅस सिलिंडर आहलो कितें गॅस सिलिंडरान जालो पळय कितें तो वॉटर बिल्स. हांव लोकांचें आयकता पूण म्हाकाच बील येयलें फॉर 3 months 21,000. आतां हांवें म्हटलां आतां हांवें चिंतलां तेंच बील घेवन लोकां मदें वचोन तें म्हणजे स्टेजीर रावन म्हणपाक म्हाका एक हें आहा. कित्याक इतली 3 months वी आर नॉट अर्निंग 21,000. 3 months आमकां 21,000 बील दिता इलेक्ट्रिसिटी. सो सगळे आमचे हें सगळें वाडोन गेलां. सो आनी कितें करपाचें. सो हें हांव लोकां मुखार घालतां. सो लोकांक तें लायक जाता. ओके, पूण हें जें कितें जाता तें तुमी नोदरेक लोकांचे हाडटा. बट तेरी पूण अशें आसता की थ्रेट्स तुमकां फेस करचे पडटा, जाल्यार तें कित्याक सगळे फॅक्ट्स घेवनूच तुमी मुखार वयता. हय, सो हांव थ्रेट्स म्हणल्यार कितें जाता, जाय ते धमकी दिवंक सोदतात, जाय ते करतात इनडायरेक्ट करून. आनी हांव केन्नाच आमी दोगांयनी ती पब्लिसिटी केन्नाच करची न्हू. कोणें कितेंय करूं आमकां जाय तें केलें. हय, जाय तें केलें. म्हणजे घर पासून फोडले, सील मारले, म्हणजे सगळे धाडून कितें आहा तें केलें. खूब नाटकां केलीं. तुवें गेस्टां आसोन पासून तेंच्यांनी सगळें पुलीस येयले म्हणून लागले आनी आमकां वरण बिरण कांय दाखोवंक ना. बेश्टेच कितें सील मारून चावी पासून घेवन वयताले. हांवें म्हणलें चावी कित्याक घेवन वयता. ना तेन्ना हांवें फोन मारलो, चावी काडून म्हाजे कडून. दॅट मिन्स हे बेश्टे धाडलेले. तूं ताका फूल तुजो सपोर्ट दिता. बट कित्याक लागून आमी भियेना, कित्याक आमी जें कितें म्हणजे प्रूफ आसलेलेंच उलयतात. प्रूफ आसलेलें आतां युट्यूबाचेर जो कोण पोसपोचीत उलयला तेजोच टॉपीक घेतात आनी आमी कांतार स्टार्ट करतात. सो म्हजेर कोणाकूय डिफॉमेशन केस घालपाक कोणाकूच जावपाक ना, आमचेर केन्नाच जावपाक ना. कित्याक आमी जें उलयलां तेंच लोकां मदीं. कित्याक केन्ना केन्ना टॉपीक लोकां मेरेन पावना, तो आमी व्हडलो करतात आनी लोकां मेरेन तो. फाटींच एका मिनिस्टराक हांवें हें केलें, तो तेणें कितें तेजेर बोडी मारली. तेणें म्हजे वयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ओके, सो हय जायतें आहा. तांकां राग येता, पूण केन्ना तूं स्ट्रॉंग जाय. पूण तरी आसतना न्हू हांव ताका भियोंक ना. हांवें ताका दुसऱ्या कांतारांतल्यान न्हू ताका म्हजो रिप्लाय दिलो. जबाबूय दिता मागीर जाप आसना. केन्ना बरें केलां पळय तांचेरूय तुमी केन्ना कांतार म्हणला? पण ऑफकोर्स बरें केलां खूब जाणांचेर. ओके, आनी जायते हांवें तुजे जावं कांतारां पळयल्या तुजी कांतारां हालीं तुवें व्हिडियोज घायले थोडे. सो हें कित्याक सुचलें तुका, अशें इनिशिएटीव कित्याक आयलें? ना, सगळ्याच टॉपिकांचेर फास्ट कांतार करप पॉसिबल ना. टॉपीक चुकोवंक जायना. कित्याक आमी एक्टर म्हणजे एक्टिंगांतल्यान एक्सप्रेस करप. आमकां ते ओगी रावंक खरें म्हटल्यार लोकांचें सोड, म्हाका ओगी रावंक जायना. हो टॉपीक येयलो की हेचेर कितें तरी उलोवन कोणाक तरी दाखोवचें हें आसता. आनी खरेंच राग आसता, इतलो राग आसता की अरे हें कितें जाता तें. सो तो राग मागीर तो व्हिडियो करून तो राग काडपाक म्हाका बरो मेळटा, तो लोकां मेरेन पावता. दोनूय कामां जातात. म्हजें कित्याक म्हज्या हितूंतलें भायर सरता आनी लोकांचें एंटरटेनमेंट जाता. आनी लोकांच्या कानारूय तुमी धरता सांगण्यान, त्याच प्रमाणे मागीर व्हिडियो करप. रायट, ओके. फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता अनिल, जायतें तुवें सांगलां, पूण अशें कितें जालां की आतां सद्याक
आतां करंटली तुमी कितें करता खंयच्या तियात्राक इज इट तुमचो ओन तियात्र येवचो आसा वो कितें आतां सद्या पयलीं आमी सद्या पयलीं आय वॉज नॉट इन अ पोजिशन आय लॉस्ट माय मदर सो म्हाका शो घेवपाकूय मातशें हें जातालें हांव घेवंक ना सो हांवें विली सिल्वेराचो शो घेतला आनी पावसान एक घेतिली तोय बी जाल्यार घेता म्हणजे लोकांचे मुखार हे आमचे लोकांचे टॉपीक फुडें हाडपाक हें करपाक तेका लागून हांव एक शो घेतिली आनी तूं सेम तियात्रान आहा हय आमी दोगांय सेम तियात्र कांतारा बाबतीन हिरो विलन हय हांव पायचो रोल करता ओके सो डिसंट भिरान दिसची ना पयल्या ओके अपकमिंग प्रोजेक्ट कितें आहा तुमचें कितें कांतारा येवची आसा लोकांच्या हय म्हजे युट्यूबाचेर चालूच आहा ओके गोडेक सप्टेंबरान तियात्र तुमचो ओके ऑल्गाबाई ह्या करंट तियात्रान खंयच्या इश्यूवाचेर कांतारा म्हणटा तूं आतां ह्या तियात्रान सायलन्स तेच कोणें उदक एक्सपोर्ट करून चिंतलां कोणें टायगराक हें ना म्हटल्यार ते हय टायगर झोन नाका आनी अहें कोणें बायकी हाडात कोणें सायकली चलयात तेचे वयर ओके निमणे स्वादीन म्हाका आतां एक सांग अनिल ऑल्गा कशी जाली अनिल ऑल्गा म्हटल्यार काजारा पयलीं हय खूंय मेवली आनी कितें जालें अनिल ऑल्गा कशी दवरली What was the secret? After my graduation, हांव बेश्टी एक स्टेशनरी कंपनीन काम बेश्टी एज अ रिसेप्शन म्हणून फॉर फ्यू मंथ्स आनी सायड बाय दॅट तो एज अ सेक्युरिटी ऑफिसर म्हणून आहलो सो थिंगा आमची ओळख जाली आनी मागीर थिंगासान अनिल ऑल्गा जाली ओके निमणे सुवातेर ऑल्गा आमची कार्यावळी फुडें वचच्या पयलीं एक संदेश म्हाका तुज्या तोंडांतल्यान जावं कारण जायतीं आयज काल चेडवां पॉलिटिकल कांतारा म्हणूंक येवंक तांकां इच्छा आसा आनी जायतीं जाणां थोडीं आयल्याय आतां हालीं सो जीं कोण आजून येवंक ना तांकां खुशी आहा तुजे भाशेन अशी काळजीदार वस्तरी अशी उबी रावन कांतारा म्हणूंक सोदता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता वय एक बरें एक हें तें स्टेजीर येवप आनी म्हजे भाशेन अशें म्हणोंक फुडें चल्लें म्हाकाय बरें दिसता खूब जाणां येयल्यांतूय बट तेणी म्हाका जायते ट्रेड्स बी दिल्ले आहात सो कितें फुडें तांकां पासून तो दिता भियोवचें न्हू मूव ऑन आनी आमचे जे घडटा प्रेझंट इश्यूज जे घडटा ते स्वता लोकां मुखार हाडचे ही म्हजी एक वीश आहा तेणी करचें म्हणून देव बरें करूं तुजी ल्हानशी तुवें जी उतरां उलयलां ती म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांनी वो जी आमची तरणाटी आसा तांणी हे ताजें नियाळ करून तांणी म्हाका दिसता आमची कोंकणी माचयेर पावल मारपाची गरज आसा ऑलरायट फुडें आतां आमी एक ल्हानसो एक टास्क दितलें हांव तुमकां ओके जायत्यो भुमिका तुमी केल्या आनी जाणा हांव तुमी जायती बिजी आसता पण मातसो थोडो वेळ हांवें तुमचो मागोन घेयला मातशी तुमकां एक एक मातशी एक्टिविटी दिवपाक आनी तुवें जायते जशे परी भुमिका केल्यात सांगल्यात हांव तुका 3 टॉपिक्स दितले आनी तुवें एक तुजे डायलॉग त्याच अंदाजान म्हणून दाखोवंक जाय ऑलरायट आनी तुका पयलो एक आतां हांव एक ल्हानशी एक्टिविटी दिता तुजो एक आवडीचो खंयचोय डायलॉग आमकां म्हणून दाखय त्याच अंदाजान आनी त्याच फोर्सान जोरान जावंक जाय हांव जावना ओहोलो मनीस फातरार फातर मार फातराचो उजो करता पळय तोलो खंयच्या तियात्रांतलो डायलॉग बरो पयली जालो टोनी दी रिबंदर ताणें काडला नेगेटिव्ह रोलूच दिसता म्हाका उलयला तेजेरूच कळटा ओके दुसरो तुजी घरकान आसा एक टायमार तुवें ताका प्रपोज केलेलें आसतलें ओके ते स्टायलीन तुवें आतां 2 उतरांनी ताका प्रपोज करपाक जाय सपोज ते इन अ वे आतां गर्लफ्रेंडाक कशें प्रपोज करता ते भशेन 2 उतरां कितें म्हणटा आतां हिरो सपोज तूं डिसंट रोल Come on. Hello. नावात केल्लें रियल केल्लें ओके हॅलो हॅलो आय लव यू डायरेक्ट आय लव यू म्हणलेलं केन्ना ते रडपाचो रोल केला रडपाचो केला मात्र्याचो केला
म्हाताऱ्याचो केला पण हे सगळ्या भितर आनी एक डायलॉग मारूंक कहो दिसता न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट तो ह्या कित्याक ह्या दिसांनी टॉपीक चलता प्लीज गो हेड. हा कसलो फायदो तुवें आख्खो संवसार जोडून जरूय तर तुवें तुजो आत्मो वगडाशीत. इग्नेशियस दिलो आयला इन प्रिन्स जेकब आता रिसंट गोईंग सोसायटी हो डायलॉग आणि हो करंट टॉपिक चलता आनी बरो बरो रोल आयज पासून फेवरेट रोल म्हणशी जाले म्हणून इग्नेशियस दिलो आयला बरो केलो. ओके वेल डन अनिल. म्हाका दिसता तिनूय तुवें रोल आमकां त्याच हितून सारको स्टायलीन म्हणून दाखयला. प्रपोजूय बरें केलां. ओके ऑल्गा पयलो टॉपिक तुका दितलें हांव. इलेक्ट्रिसिटी बील तुवें इधर तेजेर कांतार म्हणूंक जाता नाजाल्यार तुवें म्हणलेलें कांतार आसतलें नाजाल्यार तुज्यान एक 4 लायनीचें तुवें आमकां दाखोवंक जाय बरोवन ओ म्हणून ट्यून घालून. हो एक बरो टॉपीक आसा आनी आमचे हेजेर एक कांतारूय आहलें आमी दुवेटां म्हणटा आमी दिसता दुवेटानूच सुरू करया. या कित्याक ऑल्गा तूं बोल्लाय रागान प्रश्न सुटावे करूंक जाय मोगान. अरे तोकली खाल्ली म्हजी ह्या सरकारान एकल्याक मारून दिसता मिठाच्या फारान. फोटी सांगोन बुलयली आमकां ह्या सरकारान आतां आपूण वचोन लिपला पळयात दिल्ली शारान. सरकाराच्या नांवान कित्याक केजील आतां हें कितें हे पळय लायटीचें बील 2 म्हयन्यांक 50,000 पडून काळीज जालें दिल. चोर मोंद्र्यांक गोरिबाचें दूख मातूय जायना फील. चोर मोंद्र्यांक गोरिबाचें दूख मातूय जायना फील. ओके हे सारखे पेजार डेड आसतले हितून वॉटर बिलूय इन्क्लूड हा फुडें 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 हा. ओके ऑलरायट एका तितून तुवें म्हाजे तिनूय प्रश्न दिसता आन्सर केले. सो हे फुडलें कांतार लोकांनी तियात्र वचून पळोवपाक ओके फुडें आतां आमी रॅपीड फायर रावंड शोया. ओके रेडी आसा तुमी दोगांय. ओके हांव जाणा रॅपीड फायर म्हणटच एक क्वेश्चन म्हाका येता. रॅपीड फायर रावंड म्हणटच मातशें फास्ट सांगचें पडटलें आन्सर. ओके ऑल्गा बाय सुरवात तूं कडल्यान. अनिलाचो सगळ्यान बरो तियात्र वो ताचो बरो रोल तुका आवडला तो खंयचो. एजाड डोडवांचे. ओके आनी तुका ताचे खंयचें कांतार बरें लागला आयज पासून. शेक चिल्ली ओके चचिल शेक चिल्ली शेक चिल्ली शेक चिल शेक चिल्ली तू सारकें एक्सप्रेशन कर रे. शेक चिल्ली ओके हे कसले कांतार आसले. तेजे माडाचे वयर सांग. ऑलरायट ओके ऑल्गा बाय युअर बिगस्ट सरप्रायज बाय अनिल. तुका कसलो सरप्रायज दिला ताणें आयज पासून. आयज पासून तेणें म्हाजें सपन जें कितें आहलें तें पुरें करूंक तो सदां वावुरला. आनी तुका ऑल्गान कसलो सरप्रायज दिला. सरप्रायज हांवेनूच दिला तेका चडसो. तेणें दिवना. ऑलरायट ओके ऑल्गा बाय तुका अनिलाचे कसले गुण चड आवडटा. गुड तो राग तेजो रोकडोच वयता. ओके आनी तुका. म्हाका बायचें बेस्ट केअर घेता. ओके ऑल्गा बेस्ट एक्ट्रेस दॅट सूट्स अनिल द मोस्ट. जेनिस. ओके शुअर ऑलरायट ओके अनिल बाब ऑल्गा खंयचो कलाकार चड सूट जाता कांताराच्या बाबतीन वा एक्टिंगा बाबतीन. उल्हासदारी. ओके ऑल्गा डिसिप्लिना बाबतीन वेन इट कम्स टू किड्स कोण स्ट्रिक्ट राहता. तो स्ट्रिक्ट आसता. ओय. ओके आनी ऑपोजीट जाल्यार. ओके दोगांय इक्वली. ऑल्गा बाय तुवें अनिलान एक्टिंग केल्ली सगळीं फिल्मां पळयल्या. ना थोडे पळोवंक ना. ओके अनिल बाब अशें खंयचें कांतार आसा जें तुका दिसता ऑल्गान म्हणोंक नाका आसलें. म्हणोंक नाका अशें केन्नाच दिसोंक ना. ऑल्गा बाय अनिलाक राग केन्ना येता. अनिलाक जेन्ना तेका कंटिन्यू 30 आवर सांगता ना. ओके ताका राग केन्ना येता. तेका राग 24 hours. When it comes to threats, how do you all take it? Two differently, तो differently get Together. Okay. अनिलाचे आवडीचें जेवण. फिश करी. तुझे. चिकन. ओके चिकन. अनिल बाब बाबा जरी तर तुका एका सुमाना भितर एक भाषा वो लँग्वेज शिकोंक सुचली जाल्यार तूं खंयची शिकतलो एक सुमाना भितर. न्यू लँग्वेज. हय खंयची. एक गुजराती. गुजराती.
ओके अलका बाय तुका केन्ना तरी कितेंय करपाचेर बंदी आयल्या हॅव यू एवर बीन बॅन्ड फ्रॉम एनीथिंग नो नो अनिल कॅन यू डू अ फनी इम्प्रेशन ऑफ समवन कोण तो कार्टून कॅरेक्टर ओके अलका बाय जेन्ना कोणी व्हेजिटेबल्स हें उतर म्हणटा तेन्ना तुज्या मोतीन कसलें चित्र उबें रावता व्हेजिटेबल म्हटल्यार जायते जाण लोक म्हणटा व्हेजिटेबल पण स्पेशली जेन्ना मंत्री म्हणटात तेन्ना म्हाका जायते हांसूंक येता ऑलरायट ओके अनिल बाब तुजो सामको वर्स्ट हेअर कट खंयचो बस हेअर कट बस म्हणून काय ना सगळ्यात बरें म्हाका अनिल बाब नाका जरी तर ह्या वेळार तुका तुजी एक विश पुरी जावं दिसली जाल्यार ती खंयची आसतली म्हजी एक फिल्म म्हजें बरें चलचें ओके पावसाच्या दिसांनी तुका सगल्यांक कितें करून दिसता पावसाच्या दिसांनी सगळेकीन म्हाका फील लायक गोईंग फॉर अ हॉलिडे ओके वन थिंग फॉर विच अनिल इज बॅड एट बॅड इट मीन्स बॅड 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 वर्स्ट वर्स्ट फॉर मी या काय ना कुकिंग कुकिंग तें कित्याक वर्स्ट आहा कितें सगळें सामान सगळ्याक कोत्ता ओके वर्स्ट हॅबिट तें मयान केल्लें तें एकठांय करता नाका आसतना म्हाका ओके अनिल तुका मोगान खंयच्या नांवान उलो मारता अनिल अनिल हॅलो हॅलो हिंदीत मोगान नांवान उलो मारता ओके आनी तूं कितें म्हणटा हांवें रिस्पॉन्स जाता ओके असो खंयचो पॉलिटिशियन आसा ताका तूं केन्नाच क्रिटिसायज करूंक सोदचें ना चची लालेमा ओके अनिल बाब तुजी सामकी बेस्ट रायड ऑफ बायक खंयची विदाउट हेल्मेट और विथ हेल्मेट विथ हेल्मेट ओके अलका बाय इज इट बेस्ट सीजन फॉर मँगो और जॅकफ्रूट बोथ ओके अनिल बाब जिवितान तुवें अशें काम कितें केलां जाचो तुका अभिमान भोगता जायतीं कामां केल्लीं आसात ते सगळ्यांचो म्हाका अभिमान आसा एक्टींग स्पोर्ट्स म्हणना काय कन्स्ट्रक्शन आमची सगळ्याचो अनुभव आसा अनुभव आसा ऑलरायट वेल प्लेड बोथ ऑफ युअर सारखे बरे आन्सर म्हाका दिले आनी कुकिंग कोण बरो आहा बरो ना तेंय सांगलां नाव वी आर मूविंग ऑन विथ द फायनल राउंड एंड दॅट इज गोन बी व्हेरी इजी बिकॉज तुमी दोगांय यू नो तुमी पुलीस फोर्सान वचोंक सोदताले सो तुमी एक एथलीट आहलो सो तुमी यू विल एन्जॉय इट सो आय ऑल रेडी या ओके लेट्स गो ओके आतां आमी खेळटा आमचो फायनल राउंड ओके आनी फायनल राउंड असो जातलो हे हांगासर बाउन्सिंग बॉल्स आहा गेमीचें नांव स्प्लॅश ओके आनी 2 बकेट्स तुमकां दवरल्या सो तुमी 2 कलराचे हांगासर बाउन्सिंग बॉल्स आहा सो तुमी एक कलर जण एकल्याक चूज करपाचो तुका खंयचो कलर जावो फ्लोरसंट आनी तूं डार्क ग्रीन ओके सो टायम लिमीट ना आपल्याचे बाकेटीन आपल्याचो कलराचो बाउन्सिंग बॉल आहा तो घालपाचो ओके ओके द बॉल हॅज टू बाउन्स एंड देन गो इन द बकेट या सो रेडी या हांव जाणा तूं एथलीट म्हणटच तुवें ट्रेन करपाक जाय ओके कितले टायम देर आर 16 बॉल्स ईच ओके शुड आय स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट कम ऑन अनिल येस प्रॅक्टीस बॉल कोतालो बोलतो आनी बॉल गेलो बोलतो मरे ओके दिस इज कॉल्ड पुलीस फोर्स 1 Olga is leading by 2 चुकून त्या फ्लोरसंट काडची ग्रीन काडची ओके गेलो एक पॉइंट तुका दिलो ताणें ओके कम ऑन ओ जीसस अनिल कितले गायला तुवें एकच गायला ओके चुकले गेलो अश्वर बकेटीक आदां वयता दिसता मरे चुकले सगळे चुकता ऑलगा लीडिंग यस कम ऑन कितले काडल्या ओके ऑलगा एक तातून गेला माझं ओके
3 नावां ओके लेट मी काउंट कोणे कितले बाउन्सिंग केलं बॉल एक तातून आणि उरला ओके वेल प्लेड ऑलराइट लेट मी काउंट ओके ऑल्गा तुवें घातल्या 3 बाउन्सिंग बॉल्स आणि 1 पॉइंट तुवें तुज्या गोळाक दिला हेल्प केला तुवें इन अ वे आणि अनिल तुवें घातल्या 3 सो ऑल्गा इज लिडिंग बाय 4 ओके ऑलराइट आयचो फायनल राउंड तुमी दोगांय बरी खेळली दुबाव ना पूण म्हाका दिसता अनिल ऑल्गा बरें खेळलें तूं एथलीट जावनूय तें बरें खेळलें ऑलराइट ओके सो हें एक ल्हानशी धाकटुली बॅट तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव बायस जावचें ना कित्याक तें जिखला पूण तुकाय दिता ओके दिस इज फॉर Thank यू you. फ्रॉम द टीम प्रुडंट मिडिया एंड दिस इज फॉर काम दोगांयनी केलो येस शेअर केला तुका एक पॉइंट दिला तेणें गोवाक हेल्प केला थँक्यू तुमकां दोगांयकूय तुमी तुमचो मोलादीक वेळ पिड्यार करून हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवन तुकांय चडांत चड बरोबर भासाभास करून म्हूण काळजंतान देव बरें करूं. तुकांय चडांत चड देव बरें करूं तशें देव बरें करूंक म्हणटा प्रुडंट मिडियाक आमकां एक संदी दिली हांगासर आमचे ओन आमचे भितरले जे विचार आहा ते तुमच्या मुखार हाडपाक भुरगेपणाले उगडास करून थँक्यू सो मच सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डीड विथ कॅनडा.